आयज आमी MES कडेन आसा आनी फाटल्यान आमी पळयलो जाल्यार फ्लायओवराचो पिलर आसा आनी तो कटर आसा तो आयज फ्लायओवर कातरता, पिलर कातरता. आतां दाबोली एअरपोर्ट टू MES कडेन ऑर्डर येयला हायकोर्टाचो की हे पिलर मोडचे पडटले, कित्याक हो जो पिलर आसा तो ऑब्स्टिकल लिमिटींग सर्फेसाचो आसा, जो एविएशन रूल्स पळय आसा हो फनल झोनान पडटा आनी हो वायलेशनान आसा, कित्याक तेजो पळय हायट पळय आसा तो चड आसा. आतां हांव गोंयच्या सरकाराक आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक आनी PWDक विचारपाक सोदता की तुमी ह्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिले कशें. जेन्ना नेवीन मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटीक ऑब्जेक्शन बरयलें, त्या ऑब्जेक्शनाच्या अंडरान ह्या डिपार्टमेंटान ह्या वेंकटराव पळय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडाक कॉन्ट्रॅक्टराक परमिशन कशें दिलें बांदपाक. आतां हो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 500 कोटीचो आसा. हेजो आयज लॉस, एक चेकराचो लॉस हो कोण पयशे वसुली करतलो. सो हेचेर सिद्ध जाता की PWD डिपार्टमेंट आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी इज हँड इन ग्लव्स विथ दीस वायलेशन. जोरी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक खबर ना की परमिशन लिमिट्स कितें आसा, ह्या परमिशन खंय घेवचें पडटा, हो कॉन्ट्रॅक्टराक सरकाराक कॉन्ट्रॅक्ट कित्याक दिला तो. सो हांव मागता गोंयच्या सरकाराक की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलो ब्लॅकलिस्ट करचो आनी जे PWD मुरगांव प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आनी नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीजाचे ऑफिसर आसा तेंचे ताबडतोब सस्पेंड करचे आनी तांकां ब्लॅकलिस्ट करचे. हांव गोंयच्या सरकाराक विनंती करता. आनी तशेंच आमी आयज कोर्ताली ब्लॉक काँग्रेस वी वील फायल अ कंप्लेंट टू द पुलीस डिपार्टमेंट एंड ऑल ऑफ दोज ऑफिसर्स इनवॉल्ड ज्यांनी परमिशन पळय ह्या प्रोजेक्टाक दिलेलो आसा, तुमी हेजेर एक्शन घेवचो पडटलो. आयज बारीक लोकांक तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिना. लायटीचे प्रॉब्लम आसा आमचे कोर्ताली सांकवाळ एरियांनी, उदकाचे प्रॉब्लम आहा, आमकां 24 वरां उदक मेळना या 24 वरां लायटी सारकी मेळना आनी तुमी वेस्टफूल एक्सपेंडिचर करता आनी मागीर ब्रीज कातरता. सो आमी सांगता गोंयच्या सरकाराक की हेचेर कारवाय जावपा जाय, हेचेर SIT प्रोब जावचोच पडटलो, कित्याक असलो मेगा प्रोजेक्ट जो मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा आनी असलो केरलेस एटिट्यूड आसा डिपार्टमेंटाचो, खंय ना खंय सरकारान ओनर्स घेवचेच पडटले. आनी हांव मागता गोंयच्या CMान हेचेर ताबडतोब